काँग्रेसीचे फुडारी जनतेची दिशाभूल करतात। काँग्रेस पक्ष फॅमिली राज करपांत हुशार आसा अशी टिका दाबोळेचे आदले आमदार मॉविन गुदिन्हो हांणी केल्या। 19 डिसेंबराक दाबोळे भाजपाचो विजय संकल्प महामेळावो जातलो अशें गुदिन्हो हांणी सांगलां। आरडेक्सको अगती वास्कोच्यान जॉन डिसिल्वा। सरकारूय घट जाला आनी तेजी पक्ष घट जाल्यार सरकार ऑटोमॅटिक घट जाता आनी म्हाका दिसता पक्ष घट कितलो जाला तो काल मनात एक मुखेलमंत्री बाब लक्ष्मीकांत पार्सेकरान उलयतना सांगलें। आमचे भितर सरप म्हणल्यार कितले म्हत्वाचे आहा तें। आमी काम करपी, हांव तरी काम करपी। हांव 20 वर्सां आसतना तेन्ना यूथ काँग्रेस जॉइन जावन कितले ते पक्षान काम केलां तें जालें आनी वेगळे वेगळे कारणां लागून हांव केन्नाच थिंगा बरो हॅप्पी कसो नाशिल्लो। म्हाका अक्षरशः सफोकेशन जातालें म्हणून 2 रिवोल्ट जाल्ले, एक 1990 आनी एक 2000। पूण हांव तरी आसता खंयच्या पक्षान भितर सरोना। बट इनफ इज इनफ म्हणून हें पावल जें हांवें मारलां हांव समजतां एक योग वेळार म्हाका पावल मारपाची संदी मेळ्ळी। कित्याक संदी मेळ्ळी? कित्याक बाब नरेंद्र मोदी जाय सारके जे हांव म्हणटा वर्ल्ड लिडरा मदें जो नंबर बिटवीन द फर्स्ट 3 येता आनी कोणी फर्स्टूय येता आसतलो ते लिडरा खालार आमकां काम करपाक मेळटा, सगल्यांक ही संदी मेळटा। आनी तेच लिडरा बरोबर तेजो सांगाती म्हूण लागीं सोन कोण वावुरता जाल्यार आमचोच एक नीज गोंयकार। काँग्रेस इतली सकल पडलेली आसा की एक कॉन्स्टिट्युएन्सीचे लोक व्हरून ऑल गोवा रॅली आनी ऑल गोवा सपोर्ट आहा म्हणून दाखोवपाक सोदता। हांव तरी समजतां तेंचो सपोर्ट आनी जो तेंको लोकांचो आशिल्लो तो खूब पयलीं कोसळ्ळलो आसा आनी एक तुमकां खबर आसा एक बुन्याद कोसळ्ळ्या आनी कोसळोन जेन्ना भितर पडटा पोतून बांदता म्हणल्यार भितले बेगीन आनी लागीं करपाक नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आनी जे लिडर आसा तेंचो हांव समजतां खरें चेहरो लोकांनी पळयला। कितें कितें स्कॅन्डलां तेणी केलां परत हांवें सांगपाची गरज ना। हांव महामेळावो आहा तेन्ना सगळें इस्कुटायन सांगतलो। पूण हे जेन्ना ही तोंडां जेन्ना मुखार सरता गोंयकार हांकां पातयतले काय ना ते बरे भाशेन गोंयकार